तरी बरं टाइम बरं तरी सकाळी येत होतो पुण्याकडून इकडे कुठे जात होता? गावाकडे जात होतो. बेळगावला? हा बेळगावला नाही, कोल्हापूरला. हा. ते सकाळी गाडी एकदम आली तिकडून, ब्रेक मारल्यापेट घसकटीत मध्ये गेली. त्या आपलं रस्ता नाही करूला तिथं, आणि गाडी असं सरळ करायला गेली. ती गाडी एका साईडला म्हणजे रस्त्याचं काम चालू आहे इकडे. तर गाडी खालती वरती आली नाही तुझी? चरीमध्ये गेला. काय होतं गाडीमध्ये? म्हणजे कोंबड्या कोंबड्या देऊन आला होता तो? देऊन येतो. आता कोणाला लागला मार वगैरे इकडे? काय नाही. वाचूले. हां हां. तुमकां बरं आसा, आमी फाटले फावटी बेतोडा बायपास हो रस्तो इतले एक्सिडेंट जाले, आनी हो गाजतूच आहा रस्तो सद्या. आनी तितून भितर आयज सकाळी परत एक एक्सिडेंट जालो, पण ह्या एक्सिडेंटान कोणाक काय इंजरी जावं ना देवा कृपेन. एक कोंबडीची गाडी जी फोंड्या तो डिलिव्हरी दिवन गोवा टू कोल्हापूर वयतालो, एक्सेल आहा ते पडले. आनी हांगासर मदीं रस्त्याक डिवायडर घालपा लागून खंय तरी डांबर घातला, डिवायडर ते घालूंक ना जो. ते डिवायडराचेर गाडी देंवली आनी तेजी ती परत वयर चडटाना बॅलन्स करप. हांगा सकयल रस्त्या सायडीक जी घरां आहाय त्या घराचेर ती उलडली. पण देवा सुकून ते भुरगीं कामां वचपाचें आशिल्ले सकाळीं, ते चिरे लायिल्ले वयर पत्र्या कडेन ते पडले, आनी तांकां कोणाक काय लागूना. इवन ड्रायव्हर आहा ताकाय काय मार लागूंक ना. जीप काडलेली आहा वेवस्थीत आतां वयर, आनी म्हाका दिसता पुलिसांनी येवन हांगासर येवन पंचनामे केल्लो आसा. तांकां लॉस जाला ते म्हाका दिसता त्या घरच्यांक. तांणी तेंगे जे फुडले छप्पर आसले, पत्रे आसले सिमेंटाची, हे एंगल बिंगल ते सगळे बँड जाल्ले आसा. बेतोडा बोरी बायपासच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.